समेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास. कोण ही मेल्लीं? भाव भयणीनो, ही मेल्लीं म्हणटा ती हांगाच आमचे बराबर जिवीं आसलीं तीं. काल जिवीं आसलीं, आयज तीं जिवीं नात, तीं मरोन गेल्या. फाल्यां आमीय मरतल्या, सगळीं आमी मरतल्या. पूण जावं जिवीं आसतना जावं मेल्या उपरांत आमचे मदें हो एक एकचार आसा, एक एकवट आसा. आनी ताचे विशीं पवित्र सभा खेरीत भाशेन हे 2 दीस ही समरमणी करता. म्हणजे कालच्या दिसाक आमी जैतिवंत पवित्र सभेचो उगडास केलो आनी तांचे पासत देवाक आर्गां दिलीं आनी तांणी आमचे पासत मागचे पासत आमी मागणी केली. आयच्या दिसा आमची सोंपून गेल्लीं भाव भयणां तीं एक दुसरो भाग घडये जांकां पवित्र तांकां आजून पासून स्वर्ग फावो जावंक ना अशें आमी म्हणटा. जाल्यार पुर्गातोर म्हणटा तो एक असलो जागो कसो जंय मरून गेल्या उपरांत आजून स्वर्ग फावो जावंक ना, शुद्धी आमची जाता. तर ही शुद्धीच्या वेळार आयचें ही वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कसले दीस ओ कितें, कसली ही एक स्टेट, कसली गोत. जेजून लाजाराक म्हणलें भायर सर, आनी लाजार भायर सरलो. आनी भायर सरल्या उपरांत जेजून लोकांक सांगलें ताचे बांदपास सोडात, ताका वचूं दी. आनी पवित्र पुस्तक भाग्योन जुआंव आमकां ताचें वर्णन करता कशे भाशेन ताच्या हात पांय सगळे फाळयांनी गुठलायलेले आसलेले, बांदलेले आसले. ताच्या तोंडार रुमाल गुठलायलेलो आसलो. तें सगळें सोडपाक जाय आनी ताच्यान खूद तो भायर सरलो तरी ताच्यान तें सोडूंक जायनासलें. देखून दुसऱ्यांनी तें करूंक जाय आसलें. आनी दुसरीं जीं आसलीं तांणी ताका दुबाव विरीत ताच्यो फाळयो सोडल्यो, ताचो तो रुमाल काडलो आनी लाजार परतून गेलो. जाल्यार हीं आमची सोंपून गेल्लीं भाव भयणां असलीच कसली गुतीन आसात. तांच्यांनी आपणा पासत आतां कांयच करपाक जायना. जीं कोण स्वर्गार आसात, जैतिवंत पवित्र सभा आसा, तांकां आमच्या मागण्यांची गरज ना, तीं स्वर्गार पावलीं. पूण तीं आमचे पासत मागतात. जीं कोण जिवीं आसात, वाटसूर पवित्र सभा आसा तांचे पासत मागतात. जीं कोण पुर्गतोरीन आसात, कोश्टवतली पवित्र सभा तांचे पासत मागतात. आमी जीं कोण स्वर्गार आसात तांचे पासत देवाक आर्गां दिता, केन्नाय तांचो उपकार मागता, तांची विणवणी आमचे पासत मागता. आमच्या पुर्वजांचो जायते फावटी आमी उगडास करून तांचे लागीं मागता, आमचे पासत मागात. आनी जीं पुर्गतोरीन आसात तांच्यांनी जेन्ना कांयच करूंक जायना आतां आपणा पासत आमी आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस जे आसात तांचे वरवीं तांची शुद्धी जावंक आनी तांकां स्वर्ग फावो जावंक आमी मागता. जावं आमी मिसां भेटयता, आमी सॅक्रिफीस करता, आमी कोणाक जेवण दिता, आमच्यो बऱ्यो करण्यो दुसऱ्या पासत करता आनी आमच्या मेल्ल्यांच्या नांवान जेन्ना आमी बरें करता. भाव भयणीनो, आमी हीच करणी करता. हें एक मागणें आनी बऱ्यो करण्यो आमच्या मेल्ल्या पासत. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता माकाबेवसाच्या पुस्तकांतलें मेल्ल्या खातीर मागणें करप गरजेचें हें आमकां तो दाखयता. जुदास माकाबेवस आनी ताचे सांगाती जे झुजांत गेल्ले, झूज जिखलोले आनी जिखून परतून येता आसतना तांणी ही मोडी पडयली. आनी ह्या पासत ही करणी, हे जे झुजान बली पडलेले मेल्ले तांचे सवें ही बरी करणी करचे पासत तांकां पुरूंक तांणी भार घेतलो. आनी असल्या वेळार इतली जाण मरोन पडलेले ह्या झुजान तांचोय ताका हुस्को जालो. देखून ताणें दुडू एकठांयले आनी ते दुडू एकठांवून ताणें जेरुसाल्याक धाडले ह्या मेल्ल्या पासत मागणें वो योद्न भेटोवचे पासत. भाव भयणीनो, फारीकपणाचो योद्न ह्या मेल्ल्या पासत जो जुदास माकाबेवसान भेटयल्लो तो आज पासून चालू आसा. आयज आमी मरणाची मिसां भेटयता. म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस, 2 वर्सांचे मीस, 3 वर्सांचे मीस. 3 वर्सांचे मीस जाल्या उपरांत स्वर्गार गेलीं काय? वो 1 म्हयन्याचे मीस जालें त्या दिसाक स्वर्गार वचूंक ना काय? प्रश्न जायते भाशेचे आसात. पूण भाव भयणीनो, ह्या प्रश्नान आमी भितर सरची न्हू. पूण आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमकां पवित्र सभा उलो मारता हो एकचार आमी समरंभूंक. कालच्या दिसाक, आयच्या दिसाक आनी दुबाविरेत सगल्या दिसांनी. पूण हे खेरीत दीस आमी उगडास करूंक ना जाल्यार आख्खें वरसभर आमी घोडे उगडास करिना. आख्खें वरसभर घोडे आमी येवन आमचे मेल्ल्यांचे फोंड निवळ करिना.
फकत म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस, दुसऱ्या वर्साचे मीस आनी तिसऱ्या वर्साचे मीस आसा तेन्ना आमी तांचे फोंड येवन घडये नेटयता, निवळ करता. उरलेल्या दिसांनी कितें? जायते जाणांचे म्हणणें हेंय बीन आमी सदांच करूंक जाय, फकत ह्या दिसांनी कित्याक करपाक जाय? हेंचे आतां आमी डेकोरेशन करता, लायटी घालता, एक दिसाचो शो मारता, तें बंद करूंक जाय पवित्र सभेन. तुमी कितें म्हणटात? थोड्या जाणांचें म्हणणें आसा एकूच दिसाचो शो आनी मागीर एक दिसाक 9 वरांचेर आमचे सिमतेर बंद जाता. त्या पयलीं बेगीन बेगीन येवन सगळें निवळ करतात, फुलां घालतात, डेकोरेशन एक दिसाची बंद करपाक जाय म्हणटात थोडे. भाव भयणीनो, हांवें म्हजेंय मत सांगलें. आख्खें वरस करिनात तें करिनात, पूण हो एक दीस दवरला त्या दिसाक तरी येवन हे आमच्या मेल्ल्या पासत एक करणी करतात. बंद करची न्हू तांकां, करूं दी तांकां एक दीस तरी. पूण जीं कोण खरें जेन्युइनली आपल्या मेल्ल्यांचो मोग करतात तीं आनिकूय येतलीं. तांकां दीस दिवचो गरज ना. 1 तारखेर यो, 2 तारखेर यो, वो ह्या सुमानान यो हें सांगपाची गरज ना. पूण आमचे मदलीं थोडीं जाणां आमी वन उपकारी. आमकां फकत थोड्या वेळार तांचो उगडास येता. वो थोडीं जाणां आमी भिवकुरी. आमकां राती सपनान दिसती पडत, वो आमकां आनी खंय दिसती पडत, ती आमचेर रागार जायत, असल्या मनान थोडीं जाणां तांचे फंडाशी पावता. पूण कारण कितेंय जावं, हो एक दीस जो आख्खे पवित्र सभेक दवरला तेन्ना ह्या आमच्या मेल्ल्या पासत आमी मागूंक गरज. आनी न्हय तांच्या नांवान आमी दुसऱ्यांक भिवोवपाक वो ती आमकां वायट करतली म्हूण ह्या मनान न्हू. 2 दीस फाटीं गोंयकार एक पावल एकचाराचें म्हूण लोहिया मैदान हांगासर ही बसका बसली. जायतो लोक आयलो आनी जायते जाण उलोवपाक लागले. हांवूय गेल्लो हे बसकेक, बसलोलो. म्हजे कुशीक बसलोल्यान म्हणलें, जेन्ना हे उलोवपी एक एकलो उलयतालो आनी आमच्या पुर्वजांनी आमकां जें दायज तयार करून दवरलेलें आसा, आयज आमी कशे भाशेन तें ओगडायलां आनी भोव करून आयचें प्रशासन, आयचो सरकार कशे भाशेन ताची वाट लायत आसा, हें एक एकलो एक एक स्पिकर जेन्ना उलयतालो, म्हजे कुशीक बसलेल्यान म्हणलें, हेंकां सगल्यांक जे आमचे मरून गेल्यात पुर्वज ते दिसती पडपाक जाय, तांच्या सपनान येवपाक जाय आनी तांकां भिवोवपाक जाय. तेन्नाच ते सुदरतले. कित्याक असलीं भाशणां, असले प्रोटेस्ट जो आयचो सरकार आसा तांकां पडलेलेंच ना. दे डोंट केअर. पूण हे मेल्ले आसत ते आमचे जरी तर येवन तांकां भिवयले जाल्यार ते भियेतले. तेन्ना ते ही आशेच्यो वस्तू करतात, नाका जाल्ल्यो वस्तू करतात आनी आमचें गोंय पिड्ड्यार करतात, तें बंद करतले. भाव भयणीनो, आमची मेल्लीं आसात तीं भिवोवपाक न्हय. आनी ह्याच पासत हांवें ताका म्हणलें, मेल्यात तांकां बाबड्यांक सुसेग आसूं दी रे. तांकां सुसेगाद खंयच्याय जाग्यार ते आसात, जावं स्वर्गार आसात, पुर्गतुरींत आसात, तांकां सुसेग आसूं दी. पूण ह्यो सगल्यो वस्तू जाग्यार घालपाक तुका आनी म्हाका आजून पासून जिवो दवरलेलो आसा. आमच्यान कितें जाता तें करया. हो भयणीनो, एक पावल एकचाराचें पवित्र सभा हो जो आयज एकचाराचो ह्या कालच्या दिसाक, आयच्या दिसाक आनी सदांच जे आमचे मदें एकचार आसा. जैतिवंत पवित्र सभा, ही जियेतली पवित्र सभा, पळयणारी पवित्र सभा आनी कश्टवतली पवित्र सभा, आमचे मदें जो एकचार आसा तातूंतल्यान आयज कितेंय करूंक जाता जाल्यार आमच्यांनी, जी आमी जिवीं आसात तांणी. आयज जिवीं रावून आमी मेल्लीं आसात तांकां ओडून हाडपाक गरज ना आनी हाडूंकूय फावना. आयज मेल्लीं आसात तांकां आमी सतावपाक जायना. ह्या पासत ज्यो आमच्यो चाल रिती आसात, थोड्यो चाल रिती आदीं आनीक जायत्यो आसल्यो आमच्या गोंयकारां मदें, जायत्यो आमी सोडून दिल्ल्यो आसात. आतां आमी करनात ते भाशेन. आदल्या दिसाक एकामेकाक भिवोवपाक भोंवतालीं. हांव पासून भुरगो आसतना आमच्या शेजाऱ्यांगेर वचून आमी तांचे वाद सोडून हाडटाले. वो चुट्टां जीं आसात तांची मोल्लां केल्लीं व्हरून तांच्या दाराचेर दवरताले. सकाळीं दार उगडटा तेन्ना जेन्ना ती मोल्लां सर्र करून देंवतालीं, तीं भियेतालीं. आमकां बरें दिसतालें. मेल्ल्याच्या नांवान आमी तांकां भिवयलीं. पूण मागीर दोतोन शिकून आनी आतां पवित्र सभेन जायतेंचें सुदारप आयलां. तातूंतल्यान ह्यो सगल्यो वस्तू आमी आयज सोडलेल्यो आसात. म्हाका दिसना तुमी काल कोणाचें कितें चोरलां बीन, काल कोणाचे वाज बी चोरून हाडल्यात, केळीचे घेडाय बीन चोरल्यात. आदीं करताले आमी जायतीं असल्यो वस्तू, आतां करनात. कित्याक आमचें मन उजवाडलां.
तर हें आमचें मन उजवाडलेलें आसतना भाव भयणींनो, आमच्या पुर्वजांनी ज्यो बऱ्यो वस्तू केल्ल्यो आसात त्यो सांबाळया. आमची सोंपून गेल्लीं भाव भयणां आसा, थोडीं वसोक्त आमचे भाशेन, तांकां घडये स्वर्ग फावो जावचो ना. आनी थोडे फावटी आमी जाणा, हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ही म्हजी घरचीं स्वर्गाक फावो न्हय आसलें जिवीत जियेल्यान. तसल्या पासत खेरीत भाशेन आमचे हे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस आनी आमची मागणी तांचे पासत आमी भेटोवया. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन पवित्र सभा आमकां इंडुलजन्स फावो करता. इंडुलजन्स म्हणटा ती एक खेरीत कृपा जी आमच्या मरणा उपरांत आमचे पासत आमकां स्वर्ग फावो जावचे पासत वापरतली. आमचेच पासत म्हणल्यार जीं कोण सोंपून गेल्यात तांचे पासत आमी जेन्ना मागता, आमी सिमितेरीन ह्या आख्ख्या सुमानान जेन्ना वेता, थंयसर रावन एक मागणें करता. एक आमचे बापा एक सोत मानता म्हणटा, आमकां हें इंडुलजन्स फावो जाता. आमी सिमितेरीन वचून पाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासत मागता, आमकां इंडुलजन्स फावो जाता. तर ह्यो थोड्योश्यो वस्तू ज्यो आमकां दवरलेल्यो आसात पवित्र सभेन, ताका पे करपाक नाका, पयशे दिवपाक गरज ना. फकत आमचे मागणे, आमचे सॅक्रिफीस जे भेटयता तातूंतल्यान बरेपण आमी जोडूंक वावरुया. तर भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक जोण एकलो आमी आमची सोंपून गेल्लीं पुर्वजां आसा तांचो उगडास करून, तांणी बरें केल्लें आसा ताचो उगडास करुया. तांणी आमकां दवरलेलें दायज सांबाळया आनी जें कितें आमी वायट करता, चुकीचें तें बंद करून बरें आसा तें करूंक मुखार सरया.